मंत्री बाबूश मोन्सेराताच्यो अडचणी सोंपता सोंपनात। आदी स्मार्ट सिटी उपरांत काळजाचो आताक आनी आतां पणजे पुलीस स्टेशनाची केस। पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबूशाच्यो अडचणी वाडपाक शकता। दोग दुबावितांचे सुटके खातीर बाबूशान पणजे पुलीस स्टेशनात खंय बोवाळ घालपाक सुरवात केली। तशेंच पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपा खातीर बाबूशानूच लोकांक चाळोवन घातिल्ल्याची साक्ष निवृत्त DYSP मोहन नायकान दिल्या। मंत्री बाबूशाच्यो अडचणी सोंपता सोंपनात पयलीं स्मार्ट सिटीच्या बोवाळा वयल्यान बाबूशाचेर जायत्या जाणांनी टिका केली। हातूनच बाबूशाक काळजाचो आताक आयलो आनी ताका GMCन भरती करचो पडलो। बाबूशाचेर एंजिओप्लास्टी जाली। सद्याक ताची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा, पूण आतांच पणजे पुलीस स्टेशनाच्या केशीचो जी घडणूक आसली ती वयर येयल्या। ह्या प्रकरणात जी स्पेशल कोर्टा मुखार जी ट्रायल जाली तातूंत आदलो DYSP मोहन नायकान एक साक्ष दिला। हे साक्षीत त्याने म्हटलां की पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जो हल्लो जाल्लो त्या हल्ल्यात बाबूशानूच लोकांक प्रवृत्त केले हल्लो करपाक, अशी तरेची साक्ष मोहन नायकान दिल्ली आसा। ते भायर ताणें म्हटलें की जे दोन दुबावीत आरोपी आसले तांचे सुटके खातीर मंत्री बाबूशान पुलीस स्टेशनात येवन बोवाळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा, अशी तरेची साक्ष DYSPन आदल्या DYSPन दिल्ली आसा आनी हाजो फुडलो तपास चालू आसा। गोमंतक TV खातीर हांव सुशांत गांवस।